एकाच दासा तुझे मुखारामी येतो, एकाच मना एकाच दासा तुझे मुखारामी येतो, आमचे जीवित तुका भेटो, सगळ्या मनशांक सोडून तुझ्या एकाच मना एकाच दासा तुझे मुखारामी येता, एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखारामी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट मिलाग्री सायबिणीच्या मानाक आमी भेटयता. तिच्या मजतीन सगळी आमची मागणी देवान आयकून घेवंक आमचे सवे मिलाग्र जावंक मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्टोफर फोन्सेका हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. फुडल्या आयताराक आमची आख्खी गोंयची पवित्र सभा ही वॉकिंग पिलग्रिमेज करता. मागुया ही पिलग्रिमेज बरे भाशेन जावंक आनीक ती आमच्या सगल्यांच्या फायद्याक जावंक मागुया. आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांत दवरुया सगलो लोक गोंयचो जे आपणाचे हक्क मेळोवन घेवंक आयज रस्त्यार आयिल्ले आसात, झुजतात, तांचे पासत मागुया. सांवड्डें हांगाच्या लोकां पासत मागुया. पणजे तशेंच रेज मागोस मांडोवी नदीन जें घडटा आनी जे काजिनोज आसात तांचेर आड जें आंदोलन चल्लेलें आसा तांचे पासत मागुया. तशेंच थंयसरले लोक उठलेलो आसा आपलो दोंगर सांबाळपाक. आनी ह्या दुसरे कडेन वेगवेगळे कडेन जावं कोलवा वेलसांव आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर लोक जो बाराबोर आयिल्लो आसा तांचेर आशिर्वाद घाल आनीक आपलें दायज सांबाळूंक तांकां फावो कर म्हूण देवा लागीं तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आमी आयज बागेवन जाकोबाची चीट सुरू करता आनी आमकां सांगता देव आमचेर जायत्यो म्हणल्या भाशेन परिक्षा करता. परिक्षा करून आमचो बावार तपासता आनी बावार तपासून आमकां बरें तो दितलो हें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर आमी आमचो जण एकल्याचो बावार तपासता देव आनी आमी तपासणेन थीर रावपाक हें देण्या मिसांत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीक देवाचे फुड्यां आदान पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परबीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच वामरीक सगळ्या देवतांनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमचे देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तूं आमकां भास दिताय.
तुका फावत तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जेवंक आमकां दाद दी. हें मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासनांच्या सासना. भाग्योत जाकोबाचे चिटीची सुरवात. सगल्या शिंपडल्या 12 कुलांक देवा आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हजे भाव भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार ताळण्यो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड कुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असोळ बावार्द तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार सोपूर्णाय. अशें तुमी सोपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची, तर ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना बावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडोन सदांच तीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सोरेस्पर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक भोगूं, आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किंकोत करता तातूंत व्हडवीक भोगूं, कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सुरोपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस भावून सुकून वेतलो. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. कोनवालायेन म्हाका वागोय सोरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. सगळीं म्हणुया, कोनवालायेन म्हाका वागोय सोरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कोश्ट उपर्दे पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो. तूं करताय तें सगलें बरें तें नेम म्हाका शिकय. जबाब: कोनवालायेन म्हाका वागोय सोरेस्परा म्हजो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूट. जबाब: कोनवालायेन म्हाका वागोय सोरेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सोरेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय, पूण तुज्या चाकराक भासायल्या ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी आदार दी. जबाब: कोनवालायेन म्हाका वागोय सोरेस्परा जीव वाचतलो. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं. Sorvespora, 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 soy, soy.
Servespora, 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 Servespor तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. एकदां फारिज्यो भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली कुणां मागूंक लागले. आनी आपले काळजांत तान सुस्कारून ताणें म्हळें, ही संसद कित्याक म्हूण कुणां सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थेक कुणां मेळची ना. आनी तुमकां सांडून तो नव्या ओड्यार चडलो आनी पळ तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. घेवन जाकोबाची चीट आमी सुरू केल्या आनी अशें आमकां म्हणटा, तुमचे जिनोस्वाद ताणणी येता तेन्ना ती एक व्हड कुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो असूल भावार तिरपण उटपण कोत्ता आनी तिरपणाचें फळ म्हणल्यार सुपुर्णाय. अशें तूं सुपुर्ण आनी प्रमाणीक जावं पावतल्यात आनी तुका आनी कांयच उणें जावचें ना. म्हणटच देव आमचो भावार तपासता आनी भावार तपासतना जायते आमचेर वायट येता तें आमकां वायट करूंक न्हय, वायट येता तें आमचो भावार तपासूं. सगळे आमी आमचे भार तपासता. एक इश्ट आहा आमकां, हो इश्टाचो भार तपासता. खरें म्हजे भार आहा ताका हो बिस्तो फ्रेंड जाला, आपणाक कितें फायदो मेळूंक जाय म्हूण फ्रेंड जाला. हो म्हज्या बऱ्याक आसतलो, बऱ्यान तशें वायटांत फकत हांव बरो आहा तेन्नाच म्हजो फ्रेंड. सगळे आमी भार तपासता भिडांत बांद. सगळे आमी एकामेकाचो भार तपासता. कित्याक आमकां कोणें फटयल्लें नाका. तेच भाशेन देवूय आमचो भावार तपासता. कित्याक आमकां बरें तें दिवपाक भिडांत बांद सदांच भार तपासूंक जाय. आनी उपरांत म्हणटा आमकां तपासून आमी सुपूर्ण जायत येता. सुपूर्ण परफेक्ट दिसान दीस सुपूर्णाय आमकां मेळटा. सुपूर्णाय मेळटा. आमी आलो नांव धोलो नांव तीर आसा आमच्या भारतान. जें कितें आमी कोत्ता तातूंत तीर आसा. शेकी आतां मातशें ह्या वाटेन गेलो, मातशें त्या वाटेन तशें न्हू, स्ट्रेट भिडांत बांद. हें आमी भार तपासून आमी थीर जाता अशें आमकां म्हणटा. तुमचे मदले कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें देवा लागीं मागची. तो ताका दितलो. कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव धरिनासतना भारतान ती मागूंक जाय. दुबाव धरता तो मनीस वाऱ्या धोलता तसल्या धैर्याचे लारा भाशेन दोशी ओडटा. सदां वतीर पावलांनी चलून असल्या मनशाक आपूण मागता तें सर्वेस्व दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. तर भिडांत बांदो मागता आसतना तीर भावार्थान मागूंक जाय. तीर भावार्थान दुबाव धरिनासतना तीर भावार्थान. आनी हो भावार्थ आमकां म्हणल्या भाशेन आलो ना धोलो ना देव म्हाका मागता तें दितलो. तें दिना कोणूय तें म्हाका बऱ्याक पडचें ना, कोणूय दिवना. पूण मागता तें देव आमकां दितलो म्हूण भाट धरून दुबाव नासतना हें आमी मागूंक फाव. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण ओडीक भोगूं. तशें ग्रेस मनीस देव आपणाक कितकोन कोत्ता ताका ओडीक भोगूं. कित्याक तोंडाचे फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याचीं कडक किन्नां पडटात, तोंड सुकता, ताचें फूल पडटा
ताची सुपूर्ण सुरोपाय ओडून वेता, तशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस भावून सुकून वेतलो. आमी जाणां भाग्यां एका आमचें खुशे मनान गरीब ती सुभागी. दोन आयतारा दी भाग्यां आमी नियाळल्या. गरीब ती सुभागी म्हणजे कितें समजणी ताची? आयकलां तुमी? आयकलां? काळजोन गरीब ती सुभागी आयकलां? हय. कितें समजणी ताची? हांवें म्हणलां पयर, हांवें चातां कित्याक तुमी खरें समजिल्ल्यां जाल्यार. हांव जायतें उलयतां आनी समजोना आनी कितें हाडलें कांय ना, खूंय गेलो खूंय ना. कितें तें? खुशे मनान गरीब ती सुभागी. हें तें आयकता निमणें सांगलां तें. कितें तें? आनी कितें? आनी कितें? गरीब म्हणटा तो आत्म्यान गरीब. आत्म्यान गरीब म्हणजे कितें? म्हज्या लागीं जायतें आहा, जायती गिरेस्तकाय आहा, जायतीं भाटां बेस आहा, पूण हांव ताचेर पातयना, हांव देवाचेर पातयता. म्हणलां ताणें गिरेस्त मनीस त्याचे आपणाक किकोन कोता तांकां वडवीक बगूं. कित्याक? तोंडां फुलां भाशेन तो नाच जातलो. तो तर पातयता आपणाची गिरेस्तकायेचेर हो शेवट जातलो. तोंडाच्या फुलां भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याचे कडक किन्नां पडटात आनी तोंड सुकता, ताचें फूल पडटा, ताची सुपुर्णाय उडून वेता. अशेंच आपण वेव्हार धंदा करतना गिरेस्त मनीस भावून सुकून वेतलो. जरी तर तो आपणाची गिरेस्तकायेचेर पातयता, अशें हो शेवट जातलो ताजो भयणान बांद. पूण इतली गिरेस्तकाय आसून हांव ताचेर पातयना, गिरेस्तकायेचेर पातयना, हांव देवाचेर पातयता. आनी गरीब तो भाव देव आपणा वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं, व्हडवीक बगूं, कित्याक देवाचेर पातयता, खरेंच देवाचेर पातयता. उपरांत आयज आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हे दुरसार फारिजीव जेजू लागीं खुणां मागतात. कुड्ड्याक तांबडो, ग्रीन, रेड हे कालर सांगले म्हूण समज कुड्ड्याक, समजता तें? समजना तें. अरे हो तांबडो कालर, हो ग्रीन कालर, हो ग्रीन, हे कुड्डे जायते कोणान जेजून करून दाखयल्यो, जायते कोणां. इतलो लोक ताचे शी येतालो, लोकांक इतलें बरें केलें, इतले लोकांची बूक मारली, इतले लोकांक ताणें पोत्तून केन्नाच धाडूंक ना. ह्यो कोणां ताणें पळयल्यो, तर आसता आनी कोणां सोदतात. कित्याक? कुड्ड्याक आनी कांयच करूंक जायना. आनी कुड्डे म्हूण तांकां सोडून गेलो तो दुसरे कडेन गेलो भयणान बार. दानातोरीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C2 पेज नंबर 28. C2.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकार वयली आमच्या लेखी पुलीस सर्वेस्पर मागून घेवं. सर्वेस्पराय भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं आनी परिसरीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सर तेज क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. थंय सगळ्यो रचना नवी करून तुका बापा मानवलें आनी ताचे देवपणा आमास मेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देंवतो तरी ताणें आपणाकूच काली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत बारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगल्यो रचनेवर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाग कोत्तेल्यांक सासविताचें कारण केलोय. तर आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारां संगाती जे मोहिमेश कितोन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा कोरोस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेज बरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार शिवतेल्या आमास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या येजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपण दर बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. देव आमचो भावार तपासता व्हडलो सर्ग आमकां दिवपाक सोंप्या न्हय. बाकीन पावलो म्हणटा इतले आमी धांवता ऑलिंपीक गेम्स चलताल्यो. पावलो आसतना ऑलिंपीक गेम्स ग्रेसिया आतेना चलताल्यो. आनीक ताका कुरो मेळटा, पानांची कुरो ती मेळूंक जाय म्हण इतले धांवता, इतली प्रॅक्टीस कोत्ता. हो क्रावन ताका मेळूंक जाय म्हण अमके झाडाच्या पानाचो तो भावता. तो क्रावन मेळूंक इतली प्रॅक्टीस कोत्ता जाल्यार आमी सदांच आमकां सासणांक तोखता आसले सर्ग मेळटा तो कितले आमी करूंक फावना, कितली आमची परिक्षा जावंक फावना. तर हे मनान धरून सगळे आमी तीर रावता आमच्या भारताक आनी आमचे परिक्षेक आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे युता सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. मेल क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ जो जियेता राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढणे आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढणे आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढणे आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ते शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीचे स्वादीक जेवणान आमकां भुकेल्ले ओतमें तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पोड तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया T43 पेज नंबर 222 T43. Paia